प्राचीन काळाचे पयले सातोळे शुक्रार मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 5 वळी 20 ते 26। एकदा जेजून आपल्या शिष्यांक म्हटले, शास्त्रांच्या आणि फारिजेवांच्या प्रामाणिकपणा परस तुमचे प्रामाणिकपण अधिक वर्ते न्हय जाल्यार तुम्ही सुर्गीच्या राज्यान केदीच भितर सरूंक पावची नात। जिवेशी मारू नाकान आनी जिवेशी मारीत तो न्यायसभे मुखार गुन्यांवकार जातलो अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलेले ते तुम्ही आयकलां। पूण हांव तुमकां सांगता, कोणूय आपल्या बाबाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्यायसभे मुखार गुन्यांवकार जातलो। कोणूय आपल्या बाबाक बेलको म्हणत जाल्यार तो न्यायसभे मुखार गुन्यांवकार जातलो। आनी कोणूय ताका अरे देव धर्म नासलोल्या म्हणत जाल्यार तो एमकोणाचे कास्तीक सापडतलो। ह्या पासत तुझे दान भेटोवंक वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या बाबाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण थंय तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर आनी पयलो वचून तुज्या बाबा लागीं शांती कर। मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटोय। तुज्या वाद्या बराबर वाटेर आसतनाच तुमचे मदें उपरासलोलो तंटो बरे भाशेन संपय, नाजाल्यार घडयेक तो तुका निधीदाराच्या हातान दीत। निधीदार तुका शिपायाच्या ताब्यान घालीत आनी तूं बंद खोलीन पडशी। हांव तुका खरेंच सांगता, निमाणी दमणी फारीक करीसर थंयसरलो तूं सुटचोय नाय। जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। वाखांडी तुका क्रिस्ता।